ड्युटेर सोरो पिवन कदंबा बस चलोवपी आणि प्रवाशांचो जीव धोक्यात घालपी 7 चालकांक कदंबा महामंडळान निलंबित केले अशी माहिती कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकर हांणी दिली। फाटल्या 6 म्हयन्यांत सोरो पिवन कदंबा बस चलोवपी चालकांच्यो कागाळी हातून वाड जाल्ल्यान कदंबा महामंडळान खर कारवाय केली अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें। फाटल्या दिसांनी आमचे कदंबाचे 7 जे कर्मचारी हांकां सेवेंतून निलंबित केल्या। कारण आमी पळयता की खूबदां आमचे ड्रायव्हर पिवन बस चलयता आणि हे पिवन बस चलयल्या नंतर ज्या बसीन 40-50 लोक असतात त्यांचा जीव धोक्यात घालपाचो एक तरेचो इन्सिडंट असता। कारण आमी लोकांक सेवा दिता कदंबा आनी सेवा बरी आसपा जाय, आमचे स्टाफ बरे आसपा जाय, तेंच्यांनी बरें काम करपा जाय। पूण काही आमचे असे थोडे ड्रायव्हर आहा ते मद्यपान करून बस चलयता, अशा लोकांचेर कारवाई जावपाकूच जाय आणि त्या दृष्टिकोनातून आमी एक 7 जे ड्रायव्हर आहा तांकां निलंबित केल्ले आसा। सो इन फ्युचर सुद्दां आमची अशी मदीं आमी चेकअप करतले, सरप्रायज चेक आसतलो आमचो आणि अशें जे कोण आढळले जाल्यार तेंचेर आमी सक्त कारवाई करतले। कारण आमी लोकांक एक बरो सेवा दिवपा खातीर कदंबा आहा गोंयांत, सरकार आमकां मदत करता, सरकाराच्या मदतीन आमी हे कदंबा चलयता आनी आमी ग्रामीण भागात शहरा भागात अशे सगळे कडेन आमची सेवा दिवपाचो प्रयत्न आसता। आणि अशा वेळाचेर जर ड्रायव्हरूच जर आमचो पिवन जर बस चलयलो आनी फुडें जर इन्सिडेंट जर जालो जाल्यार कितल्याशा लोकांचो जीव हो त्या ड्रायव्हराच्या हातीन आसता आणि तेणी आपले कर्तव्य पार काडपाक सोडून जर तो जर पिवन जर गाडी चलयलो जाल्यार हेजी एक्शन आमी घेतलेच आणि हेच्या फुडें सुद्दां आमी स्ट्रिक्ट अशें कोण जर सापडले तेजेर आमी एक्शन घेतले।